पेडणे पारसेचे शेतकार दर वर्सा मोठ्या प्रमाणात वांयगण शेतां करतात। अंदूय तांच्यांनी घाम गाळून आणि कष्ट करून मोठ्या प्रमाणात वांयगण शेतां केल्यात। मात ह्या शेतकारांक हेडपी गोरवांचो त्रास जाता। रोयिल्ली शेतां गोरवां खातात। हे विशीं पंचायतीन कागाळी करून लेगीत कांयच फायदो जावंक ना म्हूण शेतकार सांगतात। तशेंच शेतां कुशीक आशिल्लो बंधारो फुटला, ताका लागून उदकाचो उणाव भासता। सरकार सदांच सांगता शेतां करात म्हूण, पूण अशो अडचणी आयल्यो जाल्यार शेतां कशी करची म्हूण तांच्यांनी प्रश्न केला। 1.5 महिनो जालो होता। आणि पयली कोण करताले? पयली आमीच करताले। तुम्हीच करता? सरकार कडल्यान कितें मेळता? काय ना, सरकाराक आमी पंचायतीक कळीत केला, पण त्याची काय मशीनची काय दखल घेतली ना, आयज मेरेन त्यांनी घेतली ना। पण हेच्या पुढे तरी त्यांनी माननीय सरपंच विचारपूस करून घेवची ही आमची मागणी आहे। आणि कितें नांगरून बी कोण मशीनां सरकार दिता काय प्रायव्हेट आमी कृषी ह्या भरता, पैसे भरता, त्यानंतर हे भितून आमचो हो उमेश हळगावकर तोय भितून मदत करता आणि थंयसून तो सुरवात करता आणि आमी ती फुडल्यान ती जागृत जावन ती फुडें शेतान देवतो। ओके, ह्या मशीनचो कोणूच बंदोबस्त करीना। आता पूर्व आमी बांधलेल्यो बघ म्हशी 16 त्याचो कोणी याद केलो ना। आपले म्हशी बांधल्यो काय खंय मेल्यो ह्या त्यांच्यानी विचार केलो ना। बांधून 22 दीस दवरले, काय गवा घातला बघ, घातल्यानंतर ती मन जात म्हणून त्यानंतर आमी ताका सोडून दिले। हे अंदूचे आता ह्यो वर्सा आता ह्यो 20 दीस जाले आमी डेली आमी कामासून वयर सरतो जाम जातो आणि परत 5 मिनटां आवाज दितात की म्हशी येयल्यो म्हणून। तशेंच आमकां धांवाचें पडटा। खंय कवची लागलेली ही म्हाका पांयांक कवची लागलेली ऑलरेडी बघ। तशेंच आमी ते धांवतात, कित्याक शेत केलें आमच्या ताका ती जरुरत आहा न्हू आमकां थंयसर तो उत्पन्न येवपाचा म्हणून। 1.5 महिनो जालो आता सध्या। ते मेरेन आमी ते नांगरी वावरत आहा आणि अंदूची मशिनाची काय हे ना, उपलब्ध ना, त्या कारणान आमी त्या खऱ्यान खणान जमीन आमी कष्ट करून लायली। आमकां बरोबर आसा हैसर आतां शेतान आमी कष्ट करता, जवळ जवळ 2 महिने तरी आमी शेतान वावरता, हिवाळीचे थंडीचे। पण जाता कसा तरवो बरोबर रुजान येयलो काय ना, गोरवां लोकांची भितर येता। लोकांक आमी खूब पर्यंत सांगला, शेवटाक आमी पंचायतीन सुद्दां हें कळयल्लें आहा की त्या गोरवांचो बंदोबस्त करा म्हणून। आता सरपंचान सांगला आपण काहीतरी खडपड करता आणि बंदोबस्त करताय म्हणून। पण गेल्या वर्सा सुद्दां ताणें अशीच गोरवां व्हरान ती शिकेरी सुद्दां दिल्ली आसत, मये शिकेरी। पण आता थोडी गोरवां जी आसत काय ना, हे गोरवांचे मालक आहात ते सोडून घालतना सुशेगाद असतात, तांकां कसलीच खंत ना। पण आमी हय पोट तिटकीन वावरतो, थंडेचे हिवाळीचे पाणी आनी वयर आमी शीक सुद्दां जातो, पण गोरवांकारांक अजिबात भितर हे लक्ष दिनात, सकाळी सोडून घालतात, सुशेगाद असतात। पण आमी आता पंचायती कडेन मागला काहीतरी खडपड कर आणि एकदा त्या गोरवांचो बंदोबस्त कर म्हणून। म्हशी आता आमकां हांगासर दीस रात आमकां राखच्यो पडटा, पण कितें फायदो? गव्हर्नमेंट म्हणटा शेतां करा म्हणटा, म्हशींक हेका कोण पळयतलो? आडे कर म्हणटा, पंचायतीन गेल्यार आडे कर म्हणटा, पण खंयचे पळय हांगासर येवन तांच्यानी पळोवंक जाय न्हू, खंयसर कोणाची शेतां कितें हेका आपल्या अपूर्वाच्या जाल्यार करूं येता न्हू। पण कशें आडे करतले आनी कितें करतले? ते आडे केल्या पळय खाल्ला पळय तेंच्यांनी, हें केला सगळें खावन कितें फायदो? आमी आतां कॅमेरा घालता, गव्हर्नमेंटान शेतां करता, पण ते शेत करूंक जाय, पण हें करूंक नाका न्हू। आमी इतलो खर्च आमकां 10-15 हजार खर्च येता, तूं कितें आपले कश्ट हे आहा म्हणून करपाचें तें शेत जमीन आहा म्हणून। कितें फायदो करून आमच्या खाल्ले जाल्यार कितें म्हणून? हे लोकांनी तर मातशें हें करूंक जाय न्हू, म्हशीकारांनी मातशें बांदून तरी दवरूंक जाय। इतलो आमी कश्ट काल म्हाका रोडाक गेले सारके ते शेत पळोवन खाल्ले तशें कितें म्हणून करपाचें आमी आतां हें करा। गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणे पारसेच्यान निवृत्ती शिरोडकार।